इश्टानो, आमचे बागयोन बापाच्या मोना पोरमणे आख्खी पोवी सभेची जातेली परिशोधीक यात्रा तयार केल्लो ब्रीड सोबितायेन आटापता। हे वाटेचो शेवट म्हणल्यार 2023 वर्सा रोमांक जावपाची आसा ते बिस्पाचे परिशोधेची 16वी सादारण विश्वसभा जाणवायेन आनी उजवाडान भरलेलो एक व्हड आनी विशाळ रूख मोळबा मेरेन पावता। एक खोल जिवाळायेची आनी बोरवांशेची कुणा जी क्रिस्ताचो कुरीस दाखोड कोत्ता। सुर्या पोरी पोरजोळटलो परम संस्कार दवरता। उक्ते हात व पाकोटे कशे आडवे आसलोले खांदे तेच पोरी पवित्र आत्मो कुणायता। देवाची पोरजा एकाच जाग्यार रावलोली ना, ती फुडें वेता। अशें सांगाती चलतली हो परिशदेचो ओर्थ ती दाखोवन दिता। जिविताचो रूख जाच्या स्वासान ही पोरजा आपलें पोयण सुरू कोत्ता त्याच नेटान ती एकवटीत आसा। पिळगांच्या आनी तांच्या ओरंबाच्या वेगवेगळ्या जिविताच्या परिस्थितींनी रेवळलोले आख्खे मनशाकूळ 15 सावळे चित्रां आटापता। तरेकवार आनी लोकलोकीत रोंग कुशालकाय कुणायतले हे बाजूक नेट दितात। ह्या लोकां मदें वयलो सकयलो असली ओंतोर ना, पूण ती सगळीं एकाच पावंड्यार आसात। तोरणी, जाणटी, दादले, बायलो, भुरगीं, लौकीक बाबार्थी, धार्मिकां, आवय बापूय, काजारी जोडी, आंकवार, भलायकेन घोटमूट आसलोलीं दुबळीं। बिस्प आनी माद्र तांच्या फुड्यान नात, पूण तांच्या बरोबर आसात। स्वाभावीकपणी भुरगीं आनी त्या उपरांत तरणाटी हे यात्रेक सुरवात दितात। ही चोडणूक शिवर्तमानान आसलेल्या जेजूच्या उतरांचो आमकां उगडास हाडटा। बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक तुवें लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय देखून हांव तुका दिनवासतां। आडवी मूळ वोळ परिशोधीक सभा एक चार सहभागिलीपण आनी मिसांव चलतेले वाटेन दाव्यान ते उजव्यान धांवता। अशें हे यात्रेक ती फाटबोळ आनी घोटाय दिता आनी परिशोध 2021 ते 2023 माथाड्या बरोबर ती शेवट दिता। हो माथाळो जावन आसा सगळें आटापतली तेंगशी। देवा मुखार उबो रावच्या, आमचे मोदया कामो कोणा। तमोन आसतना तुज्या मोगा, देवा आमकां तागेल्या। तमोन आसतना तुज्या मोगा, देवा आमकां तागेल्या। ताचे उतर कानार पडो, जाल्यार जिवो पडूच उरो। कशाका जिविताच्या आस्तेवाचो वगलो। कशाका जिविताच्या आस्तेवाचो वगलो। आज आमी किरीत भाशेन हे दिनवासनेचें बलिदान जेनेसिया द कॉस्ताच्या बरी भलायकी खातीर मागता। देवाक दिनवासता हांव ताची सर्जरी बरी भाशेन जाली। देवान ताका किरीत भाशेन आपल्या आश्रयाकाल धरून सगळें बरें ताका फावो केलें देखून आमी किरीत देवाक दिनवासता।
आनी आर्गां दिता ह्या दिनवासणीचें बलिदान आमी भेटयतना आज आमचे सगळे विधी सेवकां खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागता आमची तरणाटी ती फुडाराची आमची ह्या पवित्र सभेची वांगडी किरीत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक सगळ्या विधी सेवक ऑल्टर सर्वर्स आसा जावं चेडे जावं चेडवां देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून तांचें मन उजवाडाय आनी पाद्री आनी माद्री आपोण्यांक तांकां किरीत आपोणी दी आनी तांकां आव्हान दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो 2023 वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत बिस्पांची 16वी सामान्य परिशोधीक सभा जावची आसा. हे परिशोधीचे उक्तावणी पाप साहेब फ्रांसीस हांणी गेल्ल्या आयतारा ऑक्टोबराचे 10वेर व्हॅटिकन शारांत भाग्यवंत पेद्रूक भेटयलोले बासिलिकेंत केली. आख्ख्या संस्काराक आसलोले कातोलीक पवित्र सभेन आपल्या धर्म प्रांतांत वो डायोसेसींत आपल्या गवळ्या बरोबर आयच्या दिसा ऑक्टोबराचे 17वेर परिशोदेची उक्तावणेची करची म्हूण आमच्या पाप साहेबान मागलां. आयज से कॅथेड्रलांत आमचो गवळी बाप विचून काडलोल्या प्रतिनिधींक बरोबर घेवन पवित्र मिसाची भेट भेटोवन आमच्या गोंय दामांव महाधर्म प्रांतांत परिशोदेच्या वावराक सुरवात दितलो. जेजून घडलोले पवित्र सभेचे ताचे एकलेच कुडीचे आमी सगळीं जिवे सांदे देखून हे समारंभनेट भावार्थान वांटो घेवया. हो परिशोध समारंभूक पाप साहेब फ्रांसीस आमकां दर एका भावार्थ्याक पवित्र सभेच्या जिविता आनी कार्या वयर नियाळ करूंक उलो मारता. ह्या तिसऱ्या हजारव्यांत देव पवित्र सभेक परिशोधीक वाट धरूंक आपयता म्हूण पाप साहेब आमकां सांगता. आनी ह्याच खातीर परिशोदेच्या समारंभणेक मुख्य विशय हो जावन आसा. परिशोधीक सभा एकचार सहभागिलेपण मिसांव फॉर अ सायनडल चर्च कम्युनियन पार्टिसिपेशन एंड मिशन. पवित्र सभेचें जिवीत ह्या 3 उतरांनी आटापून येता. एकचार सहभागिलेपण आनी मिसांव. तर हे मिसाचे भेटेंत आमकां ह्या सहभागिलेपणांत आनी मिसावांत वांटो घेवंक देवा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो, द सिनड ऑफ बिशप्स रोमान जातलो ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 2023 ह्या वर्सा. आनी हाचो हेतू कितें? परिशदेचो हेतू म्हणजे वॉट इज द मेन एम ऑफ दीस? पयले सुवातेर परिशदेचो सगलो वावर जो जातलो तो देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी देवाच्या उतराक खालती रावून फुडें व्हरूंक जाय म्हूण आमकां उगडास करूंक आनी परिशदेच्या सगल्या वावरान देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवंक आमकां पाप साहेब उलो मारता. दुसरे सुवातेर परिशदेच्या वावराक पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तो मागूंक लायता. आनी तिसरे सुवातेर परिशदेचो सगलो वावर देवाच्या हातान घालून आंकवार मारी आपोस्लांचे राणयेचे वरवीं आमी पवित्र सभेच्या आवयक विणोवणी मागूंक आनी आख्ख्या संवसाराक आसलेल्या सगल्या पवित्र सभां कडेन आमचो एकचार दाखोवन ह्या पवित्र सभेच्या वावरांत सगळे आमी उर्बेन वांटो घेवन उत्तेजन आमी दिवं म्हूण पाप साहेब आमकां उलो मारतना किरीत भाशेन आमी सगल्या आमच्या बाबा भयणांक, आमच्या बिस्पांक, आमच्या पाद्री खातीर आमी मागुया. पूण जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी एकचाराची मनशां जावंक नात. गुडेक आमी सगळीं सहभागिली ह्या वावरांत जावंक फाटीं सरल्यात. आमी मिसांव आमचें विसरल्या. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं सगळीं बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्याक वारमरी सगळ्या दुदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakutku, sumia kakutku, kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, kakutku. Sumia kakutku, sumia kakutku, kakutku. Moima देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इस्सांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या रया सुर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटाव. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आज आमी किरीत भाशेन पवित्र सोबे खातीर ही मिसाचे भेटोवणेंत सगळीं प्रार्थना घेता. देवा आमच्या बापा जेजूचें राज सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक आनी समेस्त मनशांक ताचे सोडवणेंत वांटो दिवंक तुवें तुजें विचित्र पुर्वजतायेन मांडून हाडलाय. संवसाराच्या समेस्त मनशांक तुजो प्रेमीत मोग कोडीत करूंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तो दाखोवंक आख्खी पवित्र सभा तुजे सोडवणेचे बलिश्ट हातयेर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोस्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातक्यांचें फारीकपण दिवंक तो बेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आग तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशीं सर्वेस्पराची कोशी शाती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवले सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांचीं पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवन तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीट आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोडला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या कालार दानो दितलो. जबाब.
जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखोड ना जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती सोबाक जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आमी उच्चारता तो भावार्थ तीर करूया कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोशी रिगला तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा आमच्यो अशोकतायो ताका लागना तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय ताणें पातक करुना खरें तरी आमचेच भाशेन सगळे जिन्साचे ताळणे कश्टांनी ताची परिक्षा जाली तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सरुया थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूट आनी कुरपा देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार मनशाचो पूत चाकरेक लागीं घेवं ना पूण एकचाराची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोशे आयले तांणी ताका म्हळें गुरुजी तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय ताणें तांकां म्हळें हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय तांणी म्हळें तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी जेसून ताका म्हळें तुमी कितें मागतात तें तुमीच नोकळोत हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जाय वो हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मू तांणी ताका जबाब दिलो आमच्यान जाता जेसून तांकां सांगलें हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना तें निर्मिलोलें आसा तांकांच बाकीच्या 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले देखून तांकां आपणा सोशी आपोवन जेजून तांकां म्हळें विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत तुमचे मदें तशें जावचें न्हय तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदी तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने
बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां 16वो बिस्पांचो परिशद रोमा शारांत जातलो ऑक्टोबराचे 2023 वर्सान आनी ह्या परिशदेक तयारी करूंक पाप साहेबान गेल्या आयताराक रोमा शारांत सांत पेद्रूचे महाधर्म विर्गोजेन ताणें ही उक्तावणी केली. आमच्या सगळ्या महाधर्म प्रांतांनी आज ह्या आयताराक बिस्प साहेब आपल्या सहभागिल्यांक घेवन आमकां ह्यो सुचोवण्यो कश्यो करच्यो तें उक्तावणी करतलो. The opening ceremony begins today in the Archdiocese at St. Cathedral in Old Goa. आनी बाबा भयणीनो, ह्या परिशदेचो हेतू हांवें सुरवातेक सांगला. देवाच्या उतरांतल्यान आमी कशे तरेन ह्या परिशदेक देवाच्या उतरा परवीं आमचें जिवीत मांडून हाडूंक, आमचे पवित्र सभेक कितें कितें सुचोवण्यो गरजेच्यो, कितें कितें आमी सुदारूंक जाता, कितें कितें आमकां फायद्याचें, कितें आमकां बरें पडटा, कशे तरेन आमी मुखार वचूंक जातात, कशे तरेन आमची पवित्र सभा अदीक आनी अदीक बरी आमी करूंक जाता, आमची आत्मीक वाट आमी कशे तरेन सुदारूंक जाता, हाचे वयर नियाळूंक विचार जबाब करूंक आमी सगळे आख्खेच सुचोवण्यो आमच्यो दितले आनी आमच्यो मांडण्यो आमी मांडटलेत आनी उपरांत हो परिशदेंत जाल्लो आमचो आमी किरीत भाशेन रोमा शारांत धाडून दितले. बाबा भयणीनो, 3 वस्तू आमी नियाळटा ह्या परिशदेन. कसल्यो त्यो 3 वस्तू? पयले सुवातेर आमी म्हणटा सगल्यांक आमकां एकचारान जिवंक जाय. दुसरें सहभागिलीपण आनी तिसरें आमी नियाळटा तें जावन आसा मिसांव. म्हणटच फॉर अ सिनोडल चर्च आमी इंग्लीश भाशेंत म्हणटा कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन. ह्यो 3 वस्तू आमी मनान धरूंक जाय. पयले सुवातेर आमी म्हणटा एकचार. एकचार जसो बाप आपल्या पुता बरोबर एक आसा, पूत पवित्र आत्म्या बरोबर, ही त्रिमुर्ती आमी जाणां आमची त्रित्वी एक आसा ते भाशेन सगलो आमकां ते चलयतात. तेच भाशेन आमी पवित्र सभेन एक गुडाटकूळ बावतिस्मा वरवीं बाबा भयणीं सगळीं घडून येतात. म्हणटच आमची पवित्र सभा हे जेजूच्या गुड्यात कुडीचे आमी सगळे सांदे. बाबा भयणीनो, आमी सांदे जाता तेन्ना जेजू वरवीं देवाच्या आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकचारांत आमी भितर सरता. आमी जेन्ना ह्या बाबा भयणाच्या एकचारांत भितर सरता तेन्ना बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक वेगवेगळी आसुनूय आमी एकामेका सवे बरोबर फुडें वचप आनी बरोबर चलप. जें कितें आमी करता ताचेर आमचें ध्यान मन घालून फुडली आमची वाव आनी फुडली आमची वाट धरप आमकां पवित्र सभा उलो मारता. म्हणटकूच आमी सगळीं एका मनाची जावंक तोच देव आमकां आपयता. देव आपूण एका मनाचो म्हूण आमकां दाखोवड करता. कित्याक देवान आपले पोरजे कोणेक करार केलो आनी हो करार सांबाळूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. ह्या पुतान ह्या बापाची येवजण ह्या संवसारांत आपूण मरून आमकां सगल्यांक सहकार करून दिली. आपूण मरून पुनर्जीवन जावन बापाचो सगलो ताणें जो हेतू आसलो तो आमकां ताणें दाखोवड केलो. ह्या हेतू वरवीं पवित्र आत्म्याक ताणें पाठयलो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं आतां ही पवित्र सभा बाबा भयणीनो चलत आसा. आमी हे पवित्र सभेचे सगळे वांगडी. म्हणटच 2 तरेचे ह्या पवित्र सभेक आमकां गरज. पयले सुवाते जे पवित्र सभेन आसात ते वांगडी आनी जे पवित्र सभे भायर आसात ते आमची दुसरी ओक्रिस्ती बाबा भयण्यो. तांकांय बाबा भयण्यो स्वताची गोवाय आसा. तेवूय स्वत आपल्या जिवितान ओळखूंक पावल्यात. तेवूय आपल्या जिवितान स्वताक अदीक आनी अदीक जाण जावंक प्रयत्न करतात. म्हणटच ही गुडाटकूळ जेजूची घडून हाडूंक आमी कशे तरेन ह्या परिशदेन वावुरतले, आमी सुचोवण्यो दितले, कशे तरेन आमचे विचार आमी मांडटले, कशे तरेन आमी सुदारप करतले आनी सगल्यो सुचोवण्यो घेवन पवित्र सभा फुडें व्हरूंक आमचें ध्यान मन लावंक आमकां पाप साहेब उलो मारता. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान जिवंक आपल्या बेसा प्रमाणे जावं आमी लौकीक, जावं आमी धर्मीक, जावं आमी ह्या संस्थेनी वावुरतले, जावं आमी हेर दुसऱ्या आमच्या वावरान आनी बेसा प्रमाणे जियेतले आमी वांगडी. सगळे पवित्र सभेचे आमी वांगडी. आमी पवित्र सभेक कशे भाशेन बांदून हाडटले आनी पवित्र सभा गोट करून फुडें आमी वेतले हाचेर विचार करूंक आमकां उलो आसा. दुसरे सुवातेर आमी सहभागिलीपण करूंक आमकां उलो आसा ह्या परिशदेन.
आतां सौभागेलीपण म्हणल्यार कितें भाव भयणो? देवाचे राज बांदच्या कार्यांत आमी सगळीं एकामेकाक हाताक हात दिवन आमी फुडें वेता. कशें आमी फुडें वेतले? आमच्या पवित्र सभेंत जायते बाबा भयणो संस्थे आसात. देखीक आमच्या ह्या फिरगोजेंत PPC आसा, आमचे दुसरे हे संस्था आसा, लेजा मारी आसा, आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसात, आमचे सेंट विन्सेंट द पॉल आसात, आमचे तरणाट्यांचो पंगड आसा, दुसरे आमचे हेर आसात जांकां आमी धर्मीक आनी हेर वस्तू आमी म्हणटात. तशेंच आमची दुसरी धर्मीक भावा भयणां आसात, डिफरंट कॉंग्रिगेशन्स आसात, रिलिजियस एंड लेटी हांची दुसरी वेगवेगळी खातीं आसात. इतलेंच न्हय, आमी हो संपर्क एकामेका सभेन दवरूंक जायतीं खातीं आमच्या विभागांत आसात. जशें आमी म्हणटा डायसिजन यूथ सेंटर, डायसिजन कम्युनिकेशन सेंटर, फॅमिली सर्वीस सेंटर, सोशल जस्टीस आनी दुसरे हेर आसात. तातूंत बाबा भयणीनो आमी संपर्क सादयता आनी एकामेका सभेन हें सहभागेलीपण आमी फुडें व्हरता. म्हणटच ह्या परिशदेचो हेतू होच की आमी कशे तरेन हो आमचो परिशद चलयतल्या, कशे तरेन आमी आमच्यो सुचोवण्यो दिवन मुखार आमची पवित्र सभा व्हरतल्या तो आमकां विचार. सो जेजू भाशेन सगल्यांक आमी वेंगोवंक गरजेचें. आमी जेन्ना हें सहभागेलीपण म्हणटा तेन्ना आमीच क्रिस्ताचे कुडीचे वांगडी न्हय म्हूण बाबा भयणो दुसरी हेरा धर्माची आमची बाबा भयणां आसात तांचे सभें कशें आमी वावरून आमची ही सगळी पवित्र सभा आमी वाडयतल्या, अदीक आनी अदीक जेजूचे राज ह्या संवसारान विस्तारूंक आमी वावुरतल्या आनी कशें तांच्यो सुचोवण्यो आनी आमच्यो सुचोवण्यो एका मनाचे करून आमी वावुरतल्या तें बाबा भयणो ह्या परिशदेंत आमी नियाळटल्या. सगळ्यां बरोबर संवाद करून आनी कसलोच भेद दवरिनासतना बाबा भयणो आख्या मनशा कुडाच्या बरोबर उक्त्या मनान आमी वावरूंक आमकां एक कार्य आसा. आनी हेच जेजूचे पवित्र सभेन आमकां जावं त्या भुरग्यांक, जावं ते तरणाट्यांक, जावं ते दादल्या आनी बायलांक, जावं ते दुर्बोड ग्रेस्तांक, जावं ते शिकणारांक, जावं ते नेणारांक, जावं ते कोच डॉग संस्थेल्यांक, पिडेस्तांक, समाजांत भायर आयलोल्यांक आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक बाबा भयणो सगल्यांक हें सहभागेलीपण करूंक हो उलो बाबा भयणो. तर कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांत आमी सगळीं बाबा भयणो भायर सरल्यांत तांकांय बाबा भयणो भितर हाडूंक आमी म्हणटा बिलिवर्स, 7 डे चर्च, 5 पिलर्स चर्च, 7 डे एडवांटीज, एल शादाय, जेहोवा विटनेस हांकां सगल्यांक जी पवित्र सभा सोडून गेल्यान तांकांय भितर हाडून तांचे सभे आनी दुसऱ्या धर्माच्या मनशा सभे आमी कशे तरेन संवाद करून बरे तरेन ही पवित्र सभा चलयतल्या आनी देवाचें राज आमचे मदें हाडटल्या ताचे वयर भासाभास करूंक हो पवित्र सभा आमकां जागयता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो आमचें लक्ष घालतले आमी मिसावांचेर. पयले सुवातेर ह्या मिसावांत आमी वावर करतना देवान पवित्र आत्म्याची देणी आमकां सगल्यांक दिल्यान. पूण पयले सुवातेर ही शुभ वर्तमानाची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दितले जाल्यार आमी आयकूंक गरज, आमी दुसऱ्यांक कान दिवंक गरज. आमी धर्म परगटणी करता तेन्ना बाबा भयणो आमचेच बडा 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 आमी स्वत सांगता अशें आमकां दिसता. ना, दुसऱ्याय धर्माच्या मनशा सभें स्वत आसा, तांचेय सभें बाबा भयणीनो देवान एक उजवाडाची किर्ण दिलेली आसा. म्हणटच तांकां आमी आयकुया, तांचे सभें भासाभास करुया, ते आमकां कितें सांगतात त्या स्वता परमे आमी जिवंक या. आयचे शुभ वर्तमान काय बरें आमकां सांगता विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. पूण तुमी जेजू म्हणटा तुमी तुमचे भितर तशें जावचें न्हय. तुमी कोणूय पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. काय बरी उतरां जेजूची. म्हणटच मिसावांत तुमी वेता जाल्यार पयले सुवातेर दुसऱ्यांक कान दिवंक तयार आहात. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो ह्या मिसांत तुमी वेता जाल्यार पवित्रपण तुमचें दाखोड करात. अदीक आनी अदीक तुमी ह्या मिसांत वावुरतात तेन्ना तुमचें पवित्रतायेचें जिवीत तुमी तांकां दाखोड. तुमचें जिवीत पडून ती बाबा भयणीनो देख घेतली आनी आपूण तुमच्या धर्माक आपणावंक येतली. न्हय क्रिस्तांवूच जावंक पूण आपूण आपलें जिवीत सुदारूंक ती पावतली. अशें बाबा भयणीनो जेजू आज आमकां सांगता. मनशाचो पुतूय हेरांची चाकरी आपले चाकरी लावंक येवंक नाय.
पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू तर आमकां सगल्यांक सोडवून हाडूंक येयला जाल्यार आमकां बाबा पयले सुवातेर आज्ञा दिता तुमी दुसऱ्यांची चाकरी करची, चाकर कसो जावन तुमी वावुरचे. बाबा भयणीनो, आमी मिसांव करता तेन्ना दुसऱ्यांची चाकरी करूंक आमी अदीक वावुरया, सेवेचें मन आपणावया. ते दोगां जेजूच्या शिसांनी जाकोब आनी जुआंव येवन म्हणलें, सायबा उजव्याक आनी दाव्याक आमकां बसय, आमकां सोडवण मेळटली. जेजू म्हणटा हें म्हज्या हातीन ना, तें जांकां तारायलोलें आसा तांकांच मेळटलें. जो कोण दुसऱ्यांची चाकरी करता, चाकर कसो ह्या संवसारांत जियेता, तांकां बाबा भयणीनो देव हें फावो करतलो. आमी हें मिसांव करता आसतना अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक कान दिवंक, पवित्रपणान आमचें जिवी जिवंक. आनी तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, प्रभाद्याचो ताळो आमचो केन्नाच आमी खाला दवरिना जावं जेजू आमकां मागता. म्हणटच प्रभाद्याचो ताळो आमी उलो मारता तेन्ना सगळें जें नोश्ट चलता, वायट चलता ह्या संवसारांत, ताचेर आमी निशेध मारूंक, आमची श्रिश्टी सांबाळूंक, जंय आमी आमचे निश्टीचें निसंटन करता थंय आमी आमचो ताळो उबारूंक. जंय आमकां अत्याचार जाता, आमचे फुडारी आपल्याक जाय ते भाशेन करतात, थंय आमी निशेध मारूंक, तांकां आमी सांगूंक तुमी आमकां बरें राजकारण दिनात, बरे भाशेन आमकां चलयनात, थंय प्रभाद्याचो ताळो आमी उबारूंक. जंय बाबा भयण होनीत चलता, जंय आमकां बाबा लॉस दिवंक आमी ते मागतात, थंय बाबा भयण आमचो निशेध आमी मारूंक. हो प्रभाद्याचो ताळो आमचो मिसांवान जावंक आमकां उलो मारता. तर हे आमचे परिशदेन आमकां बरे सुचोवण्यो मेळूंक, बरे बाबा भयणो आमी संवाद करूंक, बरे भाशेन आमी भासाभास करूंक, बरे डिसर्नमेंट आमचे मदें जावं आनी आमकां सगळे उपाय मेळून एक गुडाद आमी पवित्र सभा मागता तेन्ना हे गुडाद पवित्र सभेन आमी सगळें उत्तेजन दाखोवंक आनी पवित्र सभा जिवाड जावन आमकां फुडें वचूंक मेळूं म्हूण आमकां सगळ्यांक हेच परिशदेचो कृपा मागतना हे परिशद बरे तरेन जावं आनी अदीक आमची पवित्र सभा फोडवून जावन उर्बेवून जावन आमी सुफळ जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी समावलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंचें बोगसुणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्या सर पदवेदार बापा मुखारात आमी दवरुया. पवित्र सोबे पासत पवित्र सोबा राष्ट्रान उजवाडांतलो उजवाड आनी आख्या मनीसकुलाच्या सोडवणेचो संस्कार जावं म्हूण आनी सगळ्या मनशां बरोबर चलूंक देवाचें राज तेणें बदलून हाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची फ्रांसीस आमच्या पाप साहेब पासत, फिलिप नारीक फेरोय आमच्या बेस्म साहेबा पासत आनी गोंय दामांव दनपर्यंत आसलेल्या सगळ्या क्रिस्ती बाबात्यां पासत. आयज आमी उक्तावणी कोत्ता तो परिशद आमकां सगळ्यांक देवाची उजून सोदून काडून ती मानून घेवंक आनी ती वेव्हारान घालून आदार जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी सगळ्या समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्या पासत नित्य आनी प्रमाणीकपणान वावरून तिणें सगळ्या वेळार प्रजाचें बरेंपण सोदूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची
पिडेस्तां एकसुरें जुलूम आनी कोश दोग सोंसतल्या पासत तांकां आमी केन्नाच देगेक व कुशीक दवरना जावं पूण क्रिस्ताचो उपकार तांचे सवें पोलेवून मोगान आनी आपुरबायेन आमी तांची सेवा करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची काबूत कर. हांगासर एकठांय जालोल्या आमा सोमेस्तां पासत हो परिशोध आमकां एकचार पवित्र सोबेन तांय उदीक तीर गोट करूं सौभागिलेपणान वावरूचें मन आमचें मोदें वाडूंक आनी जेजू आमकां दिलोल्या मिसावांक आमकां उदीक बरें भाशेन तयार करूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची काबूत कर. ओ दयाळ बाबा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. आमी सगळीं एकचाराची सौभागेलीपणान आनी मिसावान वावर आमचो करतना अपरिशेद सुफोट जावंक आमी तुजे लागीं मागता आनी आमची मागणी स्विकार कर म्हूण आमी विनवती करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव कोनवाड्या बापा तुजे पोरजेची दानां दोयेन स्विकार कर. तुज्या भावार्थ्यांक एक विचून काडलेली कुडी यादनिकी राजकूड तुजी काशा पोरचा आनी तुजो आपणायलेलो लोक सावच्याक तुवें आपयल्या. ह्या तुज्या आपोवण्यांक दिसान दीस ओदीक उदारपणान जबाब दिवंक ह्या पवित्र गुठांचो आमकां आदार मेळूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायक एक तशींच ती सुपूर्णायक एक जावच्याक तुजी पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिन्सांवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या स दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, barato survis portu. Surgani somsar vola tuja vibova. Surgitu kazoi zoi zoi zoi. Sores boraci navieta tagasu. Surgitu kazoi zoi zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचार दी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणी हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगो पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो सेवतला आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून जाता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुट्यान सर वाकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी जे कुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजू चलयताय सासणाच्या सासणाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. बाय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेजू आमकां एकचारान सहभागिलीपणान आनी मिसावान आमचो भाव उदीक सुफळ आनी फळादीक जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Gesù mogalutar Lomo aristamso Gesù प्रार्थुया
बापा तुझ्या संस्कारा वरवीं पोवीस सोबीक तूं सदांच पोसताय आनी तिका गोट करताय. आमी घेतलेल्या सुरगीच्या पोसणा वरवीं तुजी आज्ञा प्रमाणे प्रिती मोगान जिवंक मनशा कुटुंबाक खूग दितल्या खोमिरा वरी बोरसोण सोडवणीच्या हातयार जावंक आमकां फावो कोर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. मातशें बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता लॉयड आल्बुकेर आंकवारपूत, रोजारियो मारियो आल्बुकेर आनी पियेदाद आल्बुकेर रावता आल्तो चिकाली. काजार जाता त्रिविया फेर्नांडीस, दू थॉमस आंतोनियो दास नेविस फेर्नांडीस आनी रोसा अगुस्तियाना गोन्साल्वीस रावता राया. देवाचे कृपेन काजार जाता एशवर्ड लेस्टर फेर्नांडीस पूत, वेरेसिमो पियेदाद ब्लाजियो रोजारियो फेर्नांडीस आनी फातिमा फेर्नांडीस रावता देवसुआ ग्रान. काज जाता जनेता पिकार्डो, दू फ्लोरेन्सियो पिकार्डो आनी मारिया झीता कारोल पिकार्डो रावता उकासाई. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. येता त्या आयताराक मिसा जातली पुरी. मिसाची मांडाबोड करूंक पयले मीस वरांचे इग्रेजा, दुसरें 7:15 ग्रीन व्हॅली समुदाय, 8:30 माटवें दाबोली समुदाय आनी 9:30 क्रिस्मासचे दोतोनीच्या भुरग्यांक. सायबिणीची भेटीची मांडावळ ह्या सुमानांत ते भाशेन आसा. 18वे सायबिणीची भेट नाकिली समुदायांत सुरवात जातली कॅविन रॉड्रिगीस हाच्या घरा लागीं, मागणें लुडीन मिश्किता हाच्या घरा लागीं. 19वे सायबिणीची भेट आसोय समुदायांत सुरवात जातली कॉनी डिकॉस्टा हाच्या घरा लागीं, मागणें एंथनी डिकॉस्टा हाच्या घरा लागीं. 21वेर होली क्रॉस समुदायांत सुरवात जातली निनेट क्वाद्रूस हाच्या घरा लागीं, मागणें होली क्रॉस हाचे लागीं. बाबा भयणीनो, आमी जाणा 2 तारखेर आमच्या मेलेल्यांचो उगडास आमी करता. म्हणटच 1 तारखेर तुमी फोंड न्हेसोवंक येतात. फोंड आपले बरे भाशेन घरच्यांचे आसात तो मेलेल्यांचे आसात ते तुमी बरे न्हेटयतात. पूण तुमचे लागीं विनोती आसा 31 तारखेर तुमी हे फोंड न्हेटोवचे, कित्याक 1 तारखेर आमचे फिरगोजीन क्रिसमासा 4 वरांचेर. म्हणटच आमची शिमतोर बंद आसतली 1 ते 6 वाजो पर्यंत 1 तारखेर. म्हणटच चोत्रायदोची कोणाकूच शिमतोरीन त्या वेळार येवंक मेळचें ना 1 वाजता ते 6 वाजता पर्यंत. तुमी सकाळीं येवन तुमची शिमतोर फोंड ते न्हेटोवंक जातात. पूण 31 तारखेर जाता जाल्यार तुमी प्रयत्न करून न्हेटोवचे म्हणून आमी मागता. फुलां मागीर तुमी दुसऱ्या दिसाक 2 तारखेर दवरूंक जातात. जांकां कोणाक मिसां दिवंक आसा दिनवासनेची जावं हेर काजराची वरोस वो जल्म तारीख वो बर्थडे सगळी एनिवर्सरी आसात तांणी डिसेंबराच्या म्हयन्यांत जागो आसा म्हणून आमचे कचेरीन सांगलां तुमी मिसां दिवंक येतात. आमच्या भुरग्यांच्या क्रिस्मासची लागशिल्ली तयारी 25वेतान 4:30 ते 5:30 वाजता जातली. म्हणटकूच सगल्यांनी कंपल्सरिली भुरग्यांनी येवचें. कोणूय तर आपूण बेश्टो निमितां दिवन येना तांची नांवां आमी कॅन्सल करतलीं चोत्रायदोची, कित्याक ही लागशिल्ली तयारी गरजेची तुमच्या बऱ्याक ती आसतली, तुमच्या भुरग्यांच्या बऱ्याक आमी करता. बाबा भयण कुमसारां आसतलीं हे भाशेन 18वेर आनी 19 सगल्या आवय बापायक कुमसारां 4 वाजता सुरवात जातली सांजेची. आनी 21 आनी 22 सगल्या क्रिस्मासच्या भुरग्यांक हांगासर जातली. आमी तांकां आयज सांगतलीं पयलीं कोण येतलीं ते 21 आनी 22 कोण येतलीं त्या विस्पान तांणी येवचें. म्हणटकूच चेडे जाल्यार चेड्यांक आपयतले, चेडवांक जाल्यार चेडवांक आपयतले अशें आमी तांकां सांगतले. तांची कुमसारां 4 वाजता जातलीं चोत्रायदोची. आमचे लागीं नोटीस आयला पंचायतीची. तांची जमात आसा 24 तारखेर ऑक्टोबराचे 9:15 वाजता. तांणी जी मिटींग केल्या 2 तारखेर फेब्रुवारीचे ताची तांकां एप्रुवल जाय आनी दुसरें हेर कितें आसा डेवलपमेंट प्रपोजल ते तांकां डिस्कशन करूंक जाय. म्हणटच तुमकां नोटीस आयल्या 24 तारखेर येता त्या आयताराक तांची जमात आसतली. तशेंच 19 तारखेर 9:15 ते 1 वाजता विलेज पंचायतीन इनर व्हील क्लब ऑफ वास्को दा गामा ट्रिटमेंट डेंटल केअर जाचे दांत सारके ना तांकां कितें भाशेन थंय तपासणी आसतली. जांकां खुशी आसा तांणी वचचें. आग्नेल वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट वेर्ना तांचे नोटीस आयला. जांकां नर्सिंग एसिस्टंटशीप रेफ्रिजरेशन आनी AC मॅकॅनीक जावंक सोदतात 1 वर्साचो कोर्स हो 25 ऑक्टोबर तांचो सुरवात जातलो. तुमकां कोणाकूय तर खुशी आसा जाल्यार 17 वर्सांच्या आनी अबाव जाणीं आसात तांणी वचोन थंय तांकां संपर्क करचो. नोटीस
आमी आमच्या बोर्डार मारतले. तुमकां जाय जाल्यार फोन नंबर आसा, तुमी हो फोन नंबर घेवन तुवें वेचे म्हणून आमी मागता. उबी रावया. सोर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात एकचारान सहभागिलीपणान आनी मिसावान जेजूच्या ह्या तुमी वांटो घेवंक आनी उदीक हो परिशद सुफोड करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. Bapa's mój myk, Porgokora. Bapa's mój myk, Porgokora. Jesus somi, Jesus somi. Devacie są koniec tacy, Turi deva murigo. Jesus bolaj, da dojnina. इश्टानो, आमचे बागयोन बापाच्या मोना पोरमणे आख्खी पोवी सभेची जातेली परिशोधीक यात्रा तयार केल्लो ब्रीड सोबितायेन आटापता. हे वाटेचो शेवट म्हणल्यार 2023 वर्सा रोमांक जावपाची आसा ते बिस्पाचे परिशदेची 16वी सादारण विश्वसभा. जाणवायेन आनी उजवाडान भरलेलो एक व्हड आनी विशाळ रूख मोळबा मेरेन पावता. एक खोल जिवाळायेची आनी बोरवांशेची कुणा जी क्रिस्ताचो कुरीस दाखोळ कोत्ता. सुर्या पोरी पोरजोळटलो परम संस्कार तो वत्ता. उक्ते हात व पाकोटे कशे आडवे आसलोले खांदे तेच पोरी पवित्र आत्मो कुणायता. देवाची पोरजा एकाच जाग्यार रावलोली ना, ती फुडें वेता. अशें सांगाती चलतली हो परिशदेचो ओर्थ ती दाखोवन दिता. जिविताचो रूख जाच्या सुवासान ही पोरजा आपलें पयण सुरू कोत्ता त्याच नेटान ती एकवटीत आसा. पिळगांच्या आनी तांच्या ओरंबाच्या वेगवेगळ्या जिविताच्या परिस्थितींनी रेवळलोले आख्खे मनशाकूळ 15 सावळे चित्रां आटापता. तरेकवार आनी लोकलोकीत रंग कुशालकाय कुणायतले हे बाजूक नेट दितात. ह्या लोकां मदें वयलो सकयलो असली ऑंतर ना, पूण ती सगळीं एकाच पावंड्यार आसात. तोरणी, जाणटी, दादले, बायलो, भुरगीं, लौकीक बाबार्थी, धार्मिकां, आवय बापूय, काजारी जोडी, आंकवार, भलायकेन घोटमूट आसलोलीं दुबळीं. बिस्प आनी माद्र तांच्या फुड्यान नात, पूण तांच्या बरोबर आसात. स्वाभावीकपणी भुरगीं आनी त्या उपरांत तरणाटी हे यात्रेक सुरवात दितात. ही चोडणूक शिवर्तमानान आसलेल्या जेजूच्या उतरांचो आमकां उगडास हाडटा. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक तुवें लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्योय देखून हांव तुका दिनवासतां. आडवी मूळ वोड
परिशोदीक सभा, एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव, चलतेले वाटेन दाव्यान ते उजव्यान धांवता, अशें हे यात्रेक ती फाटबळ आनी घोटाय दिता आनी परिशोद 2021 ते 2023 माथाड्या बरोबर ती शेवट दिता. हो माथाळो जावन आसा सगळें आटापतोली तेंगशी.
तुझे उदर कानार पडो जाल्यार जिवो म्हणून चुरो आशाका जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो आशाका जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे हे मिसाचे भेटेन. ही मिसाची भेट आयज भेटयता देवाक दिन वाचून जेनोश्काल लिनासिया लांदेज आपल्या जल्माच्या दिसाक. ताचे पासत आमी सगळीं देवाक आर्गां दिवया. हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेय पासत देवाक आर्गां दिवया. तुमची जण एकल्याची आर्गांची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरात आनी सगळीं हेरूय तुमच्यो विनंत्यो ज्यो देवा लागीं तुमी मागूंक सोदता इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणीनो आनी बाबानो 2023 वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत रोमा शारांत बिस्पाची 16वी सामान्य परिशोद्धीक सभा जावची आसा. हे परिशोद्धीचे उक्तावणी पाप सायब फ्रांसीस हांणी गेल्ल्या आयतारा ऑक्टोबराचे 10 वाटिकान शारांत बागिवोन पेद्रूक भेटयलोले बासिलिकेंत केली. आख्ख्या संवसाराक आसलोले कातोलीक पवित्र सोबेन आपल्या धर्म प्रांतांत वो डायोसेजींत आपल्या गोवळ्या बराबर आयच्या दिसा ऑक्टोबराचे 17 परिशोद्धेची उक्तावणीची करची म्हूण आमच्या पाप सायबान मागला. आयज से कॅथेड्रलांत आमचो गोवळी बाप विचून काडलोल्या प्रतिनिधीक बराबर घेवन पवित्र मिसाची भेट भेटोवन आमच्या गोंय दामांव महाधर्म प्रांतांत परिशोद्धेच्या वावराक सुरवात दितलो. जेजून घडलोले पवित्र सोबेचे ताचे एकेच कुडीचे आमी सगळीं जिवे सांदे देखून हे समारंभेंत बाबार्थान वांटो घेवया. हो परिशोध समारंभून पाप सायब फ्रांसीस आमकां दर एका बाबार्थ्याक पवित्र सोबेच्या जिविता आनी कार्या वयर निहाळ करूंक उलो मारता. ह्या 3ऱ्या हजारवेंत देव पवित्र सोबेक परिशोद्धीक वाट दवरूंक आपयता म्हूण पाप सायब आमकां सांगता. आनी ह्याच खातीर परिशोद्धेचे समारंभेक मुख्य विशय हो जावन आसा परिशोद्धीक सभा, एकचार सहभागीलपण मिसांव, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन, मिशन. पवित्र सोबेचे जिवीत ह्या 3 उतरांनी आटापूं येता. एकचार सहभागीलपण मिसांव. तर हे मिसाचे भेटेक मागुया. प्रितीच्या भुरग्यांनो आतांच आमी लांब सुरवातेची उतरां आयकल्यात आनी समजता तुमी दोतोनींत कितें भाशेन शिकल्यात म्हूण गवर्नन्स एंड हायरार्की इन चर्च म्हणल्यार पवित्र सभा जी आमची कातोलीक पवित्र सभा आसा तातूंत पाप सायब आनी पाप सायबा बराबर बिस्प आनी आमी सगळीं बराबर मेळून हो आमचो भावार्थ चलयता. आनी जायते फावटी निर्णय आनीकूय घेवपाक पडटात जाल्यार हो आतां सिनड जो जावपाचो आसा परिशद तेच बराबर कावन्सल्स आसात. कावन्सला विशीं बीन तुमी शिकल्यात म्हण हांव समजता. कावन्सल्स व्हॅटिकन कावन्सल जो निमणो जाल्लो 2nd व्हॅटिकन कावन्सल आतां सिनड जाता. खेरीत भाशेन पवित्र सभेन नवसरणी हाडपाक ह्या बाबतीन पवित्र सभा व पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमी जण एकलो आमकांय जण एकल्याक भाग आसा. आमच्यानूय सांगपाक जाता पवित्र सभेन कितें बदलपाक जाय व कितें सारकें जाता हे बाबतीन जे पॉयंट्स आसात
ताचेर भासाभास जातली. म्हणटच भुरगीं कशीं तरणाटीं कशीं तुमी हाचेर भासाभास करतलीं आनी तुमचे पॉयंट्स जे आसात, तुमचे मुद्दे आसात ते ह्या बिस्पाच्या सिनेटाक धाडटलीं. म्हणटच ही तयारी आतां सुरू जाल्या. हें आमी आमच्या मनान दवरुया आनी ह्याच मिसाची भेट आमी भेटयता आसतना ह्या इंतेसांवा पासत आमी मागुया. ही आमची तयारी गोंयांत आमची तयारी बरे भाशेन जावंक, आमच्या तरणाट्यांची, आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांची तयारी बरी जावंक, आमच्या संदेशकारांची तयारी बरी जावंक आनी सगळे आख्खे पवित्र सभेची आमची तयारी बरी भाशेन जावन ह्या सिनेटांतल्यान, ह्या परिशदेंतल्यान आमकां जायतें बरेपण पवित्र सभेक येवंक आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी इगोर्जेच्या वावरान मिसळ जावंक ना. आमचे मिसांव आमी जियोवपाक जायते फावटी फाटीं रावल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक भोगसणे दिवशाक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. शांती ताच्या इश्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुपुद्वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्पूर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा सर पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. चीत दिवन आमी सगळीं देवाचें उतर ह्या वेळार आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कोश्टा दोगडांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकाचे फारीकपण दिवंक तो भेटोयत जाल्यार आपले दायज्यांक पोलेवंक ताका फावो जातोलें. लांब आग तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पोलेवून तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगडा वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार.
आतां आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. परतून म्हणुया. जसो तुजेर आमचो आशिर्वाद सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतल्यान सोडयतलो. तोच तांकां दुखलायेच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांनो, आमी उच्चारता तो बावाट तीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोरशीं रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अशोकतायो ताका लागोनात. तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें. तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साचे ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरी केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जायत, वा हांवें न्हावूंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मू? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच.
बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरशीं आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी तर जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पूतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्ता. आर यू रेडी टू डाय? तुम्ही मरपाक कबूल आसात? हो प्रश्न विचारता तेन्ना हांव विचारिना अबाउट सुसायड, डू यू वॉन्ट टू कमीट सुसायड तें विचारिना. तूं मरूंक कबूल आसा, जीव दिवंक कबूल आसा? आर यू रेडी टू डाय? भुरग्यांनो, आमी कोणूच मरपाक सोदिना. आमी सगळीं जियेता आनी आमचें मन मुखार मुखार जियोवपाचें. वी हॅव टू कॅरी ऑन लिवींग, नॉट मियर एक्झिस्टींग. ते पावटी आमी फकत जगता, जियेना. आहा म्हूण आहा, कितें चल्लेलें आहा कांय खबर ना. जाल्यार आयचो हो प्रश्न, आर यू रेडी टू डाय? मरचे आदीं आमी जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात, जायत्यो वस्तू अणभवपाच्यो आसात, जायतें उलोवपाचें आसा, जायतें आयकपाचें आसा. तरी आसतना जेजूच्या मरणा विशीं आमी आयज एक ल्हानसो नियाळ करता. हें मरण हो जीव दिवप म्हणटा तें कसलें? आयचें हें जीव दिवप एक खेरीत भाशेचें. आनी हो जीव दिता तो कोण? आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता कश्टवतलो चाकर, द सफरींग सर्वंट. आनी आयज आमी पयल्या वाचपान आयकता तें 4थें गीत, द 4th सॉंग ऑफ द सफरींग सर्वंट. आनी हातून खेरीत भाशेन ताच्या जिवाची खबर. हो कश्टवतलो चाकर जो आसा, न्हयच फकत ताचे कश्ट, पूण ताचें जीव दिवप पासून एक कारणा पासत आहा, एक हेतू आसा. आनी हो हेतू म्हणल्यार पातकाचें फारीकपण दिवंक. कोणाचें पातकाचें फारीकपण? जेजून पातक केला? जेजूक पातक करपाचो आहा? देवाक पातक आहा? जाल्यार देव हो कश्टवतलो चाकर, ताच्या जिवाची खबर जेन्ना जाता तेन्ना आपलें जिवीत पातक्यांच्या फारीकपणा पासत दिवंक तो भेटयत जाल्यार. म्हणल्यार पातकी आसात. तूं आनी हांव पातकी? आमी पातकी? हय, आमी सगळीं पातकी. आनी आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या पातकां पासत, परजेच्या पातकां पासत हो कश्टवतलो चाकर जरी तर आपलो जीव दिवपाक तयार आसा जाल्यार देव ताका सांगता, ताका दायज फावो जातलें. देव ताका आपणाचो म्हूण घेता. आनी हो कश्टवतलो चाकर आपणाचो जीव दिवपाक तयार आसा. म्हणटच होच प्रश्न जरी तर ताका विचारलेलो, आर यू रेडी टू डाय? तो म्हणटलो, वय, येस, आय एम रेडी टू डाय. नॉट कमीट सुसायड, आय एम रेडी टू डाय. हेतू सोडवण दिवपाक, फारीकपण दिवपाक. जाल्यार हो कश्टवतलो चाकर कोण? आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी काय बरे भाशेन आयकता. हो कश्टवतलो चाकर खुद जेजू क्रिस्त आनी तो आमचो महायाज्ञीक. पूण हो कश्टवतलो चाकर जो आसा ताका आमचें कांयच खबर ना असलो न्हय तो. आमकां त्रास पडटात, आमकां कश्ट पडटात, आमची भिरांत आसा, आमकां जियोवपाक जाय, वा थोडे फावटी आमकां जिवाची वाज आयिल्ली आसा. हें सगळें जें कितें आमकां घडटा, भुरग्यांक घडटा, तरणाट्यांक घडटा, हें सगळें जाणा जाल्लो आनी आपल्या जिवितांत ताणें तें भोगलेलो हो आमचो कश्टवतलो चाकर, वो आमचो महायाज्ञीक. म्हणटच
जेजू आमचे सारको भुरगो जाला, आमचे सारको तरणाटो जाला. आनी ज्यो ताळण्यो भुरग्यांनो आयज आमकां आसात, ह्यो ताळण्यो सगल्यो जेजूकूय आयल्यात. फरक इतलो की ह्या सगल्या ताळण्याचेर ताणें जैत वेला. आनी आतां जेन्ना रेडी टू डाय आमचे पासत तो जेन्ना मरपाक तयार आसा, तेन्ना हें जैत म्हणजे ह्या ताळण्यांचेर जें कितें आमकां घडटा दिसाच्या दिसाक आमकां ताळण्यो येतात, असल्योच ताळण्यो जेजू तांचेर जैत वेला. ह्या जैतान आमकां वांटो दिता. फारीकपण पातक्यांचें नाजाल्यार पातकाक लागून आमकां मरण फावो. पूण आमचें मरण पयस करपाक जेजू खूद आपूण आपलो जीव दिता. जरूय ताका पातोक नासलें. हें आमी जायते फावटी शिकल्या. परतून उगडास करप बरें. तर हें करता आसतना कितें करपाक गरज? आमी तरणाट्यांनी, आमी भुरग्यांनी कितें करपाक जाता? ह्या शिसांचेर नदर मारया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूचे दोग शीस, कोण ते? नांव कितें तेंचें? कोणाची खबर आयकल्या? कोण? जॉन एंड जेकब वा जेम्स. जाकोब आनी जुआंव, इंग्लिजीन जेम्स आनी जॉन म्हणटा. कोणाचे पूत? झेबेदेवाचे पूत. कोण आसले? ते आसले खारवी. जेन्ना तांकां जेजून आपयले तेन्ना ते वावर करताले. कसलो वावर करताले? आपल्या बापाय बरोबर झाडां जीं आसात, ते खारवी नुस्तें मारून आयिल्ले, ते आपलीं झाडां साफ करताले. आनी तेन्ना जेजून तांकां आपयले, म्हजे फाटल्यान येयात. तशेंच पेद्रू आनी आंद्रे तांकांय आपयले. तेय दोगूय जाण खारवी भाव. आनी ते आपलीं झाडां आनी आपल्यो बोटी आनी आपलें नुस्तें सगळें सोडून जेजू फाटल्यान गेले. आमी जरी तर कितेंय करता कोणाचेय पासत जाल्यार एक आमकां सगल्यांक भितर नॅचरली एक प्रश्न आहा, म्हाका कितें मेळटलें? आमकां कितें फायदो आसा हें करून? आनी जूय फायदो ना थंय आमी कोण वचना. वयता? फायदो ना, कित्याक उपकारो ना, थिंगा आमी कोण वयता? जावं भुरगीं, जावं तरणाटीं, जावं वाडलोलीं, आमी कोणूय जावं, जरी तर आमकां थिंगा आमचें मन लागना वा आमकां थंयसर कांयच मेळना पत्तें, आमी कोण तातूंत इनवॉल्व पासून जायना, आमकां तें पडलेलेच ना. जाल्यार हिंगाय आहात जेजूचो पाटलाव करपी जाकोब आनी जुआंव, दोगूय जाण भाव. दुसऱ्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा तांची आवय तांचे बराबर येता, माय तेंची येता. आनी जेजू लागीं ती मागता, ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसूंक दी. मार्कू बरयता, ते दोगूय जाण जाकोब आनी जुआंव दोगूय जाण भाव येवन मागतात. पेद्रून प्रश्न विचारलेलो जेजूक, पळय आमी सगळें सोडून तुजे फाटल्यान आयल्या, आमकां कितें मेळटलें? म्हणटच आमकां सगल्यांक जेन्ना आमी कितें करता तेन्ना कितें तरी जाय. तातूंतल्यान कितें तरी जाय म्हणटा तेन्ना सगळे पावटी घडये तें दुडू न्हय, वा सगळे पावटी मॅटिरियल वस्तू न्हय. जायते पावटी आमची खुशालकाय, दादूसपण, आमकां एक सुसेग, एक बरें मन, शांती, ओ सॅटिस्फॅक्शन हांवें केलें, ओ एक नामना इल्लीशी, ओ कोण आमकां इल्लेशें बरेंपण दिता, वो आमची तोखणाय करता, बरें दिसता. म्हणटच कितें तरी आमकां तातूंतल्यान मेळपाक जाय. जाल्यार आयज हें जीव दिवप कितें? आयज एक ल्हानशी नदर. आतां तुमी भुरगीं तरणाटीं वाडटात, संवसारान जें कितें जाता तें घडटा तें तुमकां दिसती पडटा, हेंय बीन समजून घेवया. हे दोग जाण जे मागूंक आयले जेजू लागीं, एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी दुसऱ्या तुज्या दाव्याक बसय. खंय? कित्याक? जाल्यार हे दोगूय जाण वो तांचे बरोबर दुसरे जे आसात ते रावताले सोडवंडाराक. कसलो सोडवंडार? हे इज्रायली जुदेव. आनी ह्या जुदेवांचेर राज चलयतालो रोमी सरकार, म्हणलो भायलो. ते तांचेर राज चलयताले, तांकां त्रास कोत्ताले, टॅक्सीस भरपाक पडटाले आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आसल्यो. आनी तांकां नासलेलें रोमाच्या सरकारान वो रोमकारांनी आपणाचेर सरकार चलयल्लो. आनी जेन्ना ही खबर की सोडवंडार आयला, तो आमकां आतां सोडयतलो, तेन्ना जायते जाण तांचे मदले हे भाशेन चिंतपाक लागले की आतां आमकां पॉलिटिकल फ्रिडम मेळटलें.
रोमाच्या सरकाराक जेजू भायर उडयतलो आनी मागीर जेजू लिडर जातलो. तर असल्या पॉलिटिकल सिट्युएशनान घडये ते मागतात एकल्याक तुज्या उजव्याक एकल्याक तुज्या दाव्याक बसय. ह्या दिसांनी चलता जायती बरीशी सर्कस चल्लेली आसा, पॉलिटिकल सर्कस. एकलो एक वाटेनसान दुसरे वाटेन वयता आमकां दिसती पडटा. जे कोण हाय कमांड आसात तांचे बोगलेक वयता जायते जाण. आतां जरी तर म्हाका ही मिनिस्ट्री दिता जाल्यार हांव तुमकां जॉयन जाता, तुमचे बराबर येता, ना जाल्यार तुमचेर आड वयतलो. वो म्हाका इतली सीट्स जाय. ह्या दिसांनी डिलिंग्स चालू आसात, पॉलिटिकल डिलिंग्स. आनी तातूंत सगळ्यान ह्योच वस्तू म्हाका कितें मेळटलें. जेजू लागीं जेन्ना मागलें तेन्ना जेजून दिलें काय? वो जे कोण आतां हाय कमांड आसात तांचो प्रश्न, तांचो जबाब कितें काय? आतां सद्याक हे भाशेन जालां, भुरगीं तुमी म्हणटा सांगता तुमकां. जरी तर कोणूय गेलो एक MLA ऑर जो कोण बसपाक सोदता म्हणल्यार आपणाक उमकी सिटां जायी आनी उमकी मिनिस्ट्री जायी जाल्यार जायते फावटी हाय कमांड आसा तें विचारता तूं कितले दिवपाक शकता, कितल्यो सुटकेसी पावोवपाक शकता, हाव मच यू कॅन गीव. आनी हायेस्ट बिडर आहा ताका मेळटात सिटां. आनी ह्या पासत आयज आमचें राज, आयज आमचो देश असले गतीर आसा. कित्याक जे कोण उमेदवार आसात तांकां पयशांनी तांणी सिटां विकतीं घेतलेलीं आसात. म्हणटच हो हाय कमांड, हो जे कोण ही आख्खी मांडावळ चलयतात ते विचारतात ते भाशेन जेजूय विचारता तुमच्यान कितें दिवपाक जाता. वॉट कॅन यू गीव? जीव दिवपाक तयार आहा तूं? आर यू रेडी टू डाय? पयलो प्रश्न तुमकां विचारला, आर यू रेडी टू डाय? जेजून विचारलेलो तो प्रश्न पॉलिटिकल न्हय, पूण खेरीत भाशेन तुमच्यान म्हज्या पात्रांतलें पिवंक जाता? हांव घेवंक वेता तें न्हाण तुमच्यान घेवंक जाता? तुमच्यान मरूंक जाता? जेन्ना हें मरण तुका कांयच फायद्याक जावचें ना. कित्याक जेजू जेन्ना मरता ताचे आपले पासत न्हय पूण दुसऱ्यांच्या पातक्यांच्या फारीकपणा पासत. जाल्यार हो प्रश्न तांकां विचारलेलो, तुमी तयार आसात मरपाक? तुमी तयार आसात सोंसपाक? तुमी तयार आसात हो धुमाळो सोंसपाक? तांणी काय बरो जबाब दिलो, आमच्यान जाता. कॉन्फिडंट आन्सर, आमच्यान जाता. पूण जेजून म्हणलां ते भाशेन कितें मागता तें तुमीच नकळो, कितें जाता म्हणलां तेंय तुमी नकळो. आयज आमची परिस्थिती जाल्ली आसा, जाता म्हज्यान चलोवपाक, राज चलोवपाक जाता. आनी जायते जे आमकां आतां आमचेर राज चलयतात शिकलेले पासून नात, कांयच कळना पूण आमचेर राज चलयतात. कित्याक हे भाशेन डिलिंग्स जाल्लीं आसा. जाल्यार जेजूचेंय बीन एक डिलिंग आसा. आनी जेजून हें डिलिंग तांचे लागीं केलें तेन्ना तांणी म्हणलें वय जाता. नकळो आसतना म्हणलें खरें, पूण मागीर हे दोगूय भाव आनी उरलेले आपोसल सगळे बाराबर वावरून तांणी काम केलेंच. आनी जेजून मागलें तें हें, तूं पयलो जावपाक सोदता जाल्यार सगल्यांचो चाकर जावपाक जाय, सेवा करपाक जाय, जाल्यार यो मुखार. म्हणटच जें कितें तांणी मागलां जेजून दिलें, पूण दिता आसतना ताचीय कंडिशन आहा, सगल्यांचो चाकर जावपाक जाय. सगल्यांचो चाकर जायत जाल्यार जाता. आनी ते चाकर जाले. ह्या दोगांयकूय उजव्याक आनी दाव्याक मेळ्ळें बसपाक. जुआंव आनी जाकोब बसले काय ते. जेजू चीफ मिनिस्टरूय जावंक ना आनी प्रायम मिनिस्टरूय जावंक ना. पूण स्वर्गा राज्यान हो देवाचें राज ताणें बांदून हाडलें. मरणाचेर जैत वेलें पुनर्जीवन जालो. हाच्याहून व्हडली विक्ट्री आनीक ना. आतां एलिसावांची विक्ट्री जातली, मागीर सगळे सेलेब्रेट करतले, तें दुसरे भाशेन, तें कित्याक उपकारना. पूण जेजूची विक्ट्री जी आसा पातकाचेर आनी मरणाचेर सगळ्याहून व्हडली विक्ट्री. बेश्टी तोंडाचीच न्हय पूण हें जैत पुनर्जीवनपणान दिसती पडलां. तेन्ना हे दोग जाण खंय गेले? जाकोब म्हणल्यार जेम्स, सगळ्याहून पयलो मार्तीर. आपोस्ल जे आसात 12 आपोस्ल तांचे मदलो पयलो मार्तीर मरपाक जाकोब. आनी जुआंव सगळ्याहून निमाणो, यंगस्ट. पूण यंगस्ट आसलो पूण तो ओल्डस्ट मेलो. सगळ्याहून भुरगो आपोस्ल पूण मरता आसतना सगळ्याहून जाणटो जावन मेलो. आनीक पवित्र पुस्तकाचीं पुस्तकां बरयलीं, जायती शिकोवन दिल्यो, चिठी बरयल्यो. आनी हे पात्रांतलें पियेलो. म्हणटच एकलो दाव्याक आनी एकलो उजव्याक. जें तांणी मागलेलें तांकां दिलें आमच्यान म्हणपाक जाता.
कित्याक तांणी सेवा केली, कित्याक ते हे पात्रांतले पियोवपाक तयार जाले. तर आयज तुका कितें जाय? आयज तूं कितें मागता जेजू लागीं? एक तरणाटें कशें, एक भुरगें कशें तूं कितें मागता? आनी तूं मागता तेन्ना दुबाविरीत हेंच जेजू परतून विचारता, आर यू रेडी टू डाय? म्हळ्यार डाय डेयली टू युअर सिन्स, डाय डेयली टू युअर हॅबिट्स. थोडे वायट रॉंग हॅबिट्स आपणावपाक लागलेले आसा, डाय टू युअर हॅबिट्स. जायते पावटी आशा आसा, तुमकां जाय हें जाय तें जाय, आवय बापायक सतायतात, हें जाय म्हणल्यार जाय. डाय टू दीस, ही जी आशा आसा, डाय टू इट. तेन्ना जेजू लागीं जें तूं कितें मागता तें मेळ्ळ्या बगर रावचें ना. ह्या दोगांयकूय मेळ्ळें जाल्यार आमकांय जरूर मेळटलें. तर अशें करता आसतना आमचें मन साफ दवरुया, आमचे दोळे उक्ते दवरुया, जेजूचे कोश्टांनी त्रासांनी आमी भाग घेवया. आनी आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी, जशें आयचो दीस कितें भाशेन हो बिस्पाचो परिशद जावपाचो आसा, बिशप सिनेट जावपाचो आसा, ताचे पासत जेन्ना आमी मागता तुमकांय वांटो आसा, यू आर पार्ट ऑफ इट. जाल्यार हें पात्र, हें न्हाण घेवन आमी आमची पवित्र सभा आनी पवित्र सभेचो भावार्थ फुडें व्हरूंक तयार जावया. सगळीं उबी रावया. सत मानता देवा, सोय पदवीदार बापा, स्वर्गांत पृथ्वीच्या उद्धारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाताक ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोय पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभे पासत पवित्र सभा राष्ट्रांक उजवाडायतलो उजवाड आनी आख्या मुनिस्कुलाचे सोडवणेचो संस्कार जावं म्हूण आनी सगळ्या मनशां बाराबर चलून देवाचें राज तिणें बांदून हाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा पासत, फिलीप नेरी फेर्राव आमच्या बिस्म सायबा पासत आनी गोंय दामान दोन प्रांतांत आसलेल्या सगळ्या क्रिस्ती बावार्थ्यां पासत. आयज आमी उक्तावणी करताव तो परिशोध आमकां सगल्यांक देवाची येवजण सोदून काडूंक, ती मानून घेवंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक आदार जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळ्या समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यां पासत नितीन आनी प्रमाणीकपणान वावरून तांणी सगळ्या वेळार पोरजेचें बरेपण सोदूं म्हूण बापा लागीं मागुया. पिडेस्तां, एकसुऱ्यां, जुल्म आनी कोश्तक सोंसतल्यां पासत तांकां आमी केन्नाच देगेक वो कुशीक दवरिना जावंक, पूण क्रिस्ताचो उपकार तांचे सवें पोलेवन मोगान आनी अपुरबायेन आमी तांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया.
हांगासर एकठांय जालोल्या आम्हा समेस्तां पासत हो परिशोध आमचो एकचार पवित्र सोबेताय अदीक थीर गोट करून सहभागेलीपणान वावुरपाचें मन आमचें मोदें वाडूंक आनी जेजू आमकां दिलोल्या मिसावांक आमकां अदीक बरे भाशेन तयार करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. वगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय बीन तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळेन तुवें मनशा कुडाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक, पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी वगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांग बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो गूड परगोटुया. Gesù bello, Gesù জীবন সালা, Gesù novianie dolo. Gesù bello, Gesù জীবন সালা, Gesù novianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पातक्यांच्या फारीकपणा पासत तुजो जीव रिस्कार घालपाक तूं तयार आसाय? आर यू रेडी टू पुट युअर लायफ इन डेंजर फॉर द सेक ऑफ दोज हू आर सफरींग? आमचो जण एकल्याचो जबाब ह्या प्रश्नांक दिवया आनी आमी सदांच जेजू वाटेन रावंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वेळार आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर असोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आमकोच आनी आमकीच तुका तुका एकपडटा एकपडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या स्वर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसया. क्रिस्म केन्ना? 1 नोव्हेंबर, ऑल सेंट्स डे. सो तुमी सगळे आतां सांत जावपाचे आसात. तर सगळे सांत जावपाक तुमी बरे भशेन तयारी करपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी आयताराच्या मिसाक येवन आनी दोतोनीक येवन तुमी तुमची तयारी सुरवात केल्या. शाबासकी तुमकां बरे भशेन तुमी सगळी मांडावळ सांबाळटात आनी दोतोन आहा ती बरी करून शिकतात आनी मतीन दवरतात म्हणून हांव समजता. दवरतात न्हू? सगळ्यांनी ती बरे भशेन दवरची. जाल्यार तुमचो क्रिस्म जाता 1 तारखेर सांजेर 4 वाजता. ताचे पयलीं आमची लागशिल्ली तयारी 25 तावन सुरू जाता सांजेर 4:30 वाजता ते 5:30 वाजता. 25 ऑक्टोबर 4:30 to 5:30. त्याहून पयलीं कुमसारां आसतलीं. कुमसाराचो साक्रामेंत आवय बापायक तशेंच तुमकां क्रिस्म घेवंक तयार जातल्या उमेदवारांक 18 आनी 19 18th and 19th सांजेर 4 वाजता तुमच्या आवय बापायक. म्हणटच तुमच्या आवय बापायक तुमी सगळ्यांनी धाडची त्या दिसाक कुमसार जावपाक, कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेवंक. 21 आनी 22 21st and 22nd तुमकां क्रिस्म घेवंक तयार जातल्या भुरग्यांक. म्हणटच ही मांडावळ आमची कॅटेकिस्ट तुमकां दाखयता ते भाशेन तुमी सगळ्यांनी सांबाळची आनी बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवचो. निमणो वीक 25 तावन 25, 26, 27 खेरीत 3 टॉक आमी घडोवन हाडटा. आनी त्या उपरांत निमणी तयारी कशे भाशेन आमची मांडावळ करूंक जाय ती जातली. जाल्यार सगळ्यांनी चुकय नासतना हे तयारेन बरे भाशेन वांटो घेवचो. ह्या दिसांनी मागणें करात. मिसाचे भेटेक भाग घेवपाक जाता जाल्यार सकाळीं, जरी तर तुमच्यो क्लासीस आजून पासून चालू जावंक नात जाल्यार येवपाक जाता सकाळीं मिसाक. जाल्यार तुमी सकाळीं मिसाक येवचें. ह्या दिसांनी ही तयारी तुमची बरे भाशेन जावंक. ना जाल्यार लायव्ह स्ट्रीम जाता मीस आमचें. ह्या लायव्ह स्ट्रीम मिसान तरी तुमी भाग घेवचो. पर्सनली येवपाक जायना जाल्यार फाल्यां तावन सुरू करून ह्या लायव्ह स्ट्रीम मिसान तरी तुमी वांटो घेवन तुमची तयारी करची. तुमच्या वाड्यार जेन्ना सायबिणीची भेट जाता तेन्ना तुमी मुखार आसपाक जाय. म्हणल्यार सगळी तयारी करपाक, मांडावळ करपाक तुमच्या PPCच्या वांगड्याक तुमी आदार दिवचो. सगळीं उबी रावया. फकत एक चोत्राय 2 तारखेर आल्मांचो दीस. आनी ह्या पासत तुमी तुमच्या घरच्यांचे फोंड नेटयतात. आवय बापायकूय कळोवचें आनी तुमच्या घरच्यांकूय कळोवचें. 1 तारखेर क्रिस्माची समरमणी आसा तेन्ना 1 वाजता ते 6 वाजता 1 PM to 6 PM सिमितेर बंद आसतली. म्हणजे क्रिस्माचो साक्रामेंत चलता तेन्ना कसलीच तयारी सिमितेरीन जावची ना. जीं कोण फोंड तयार करपाची आसात तांणी 1 तारखेर सकाळीं करूं येता व 31st तांणी करूं येता. ना जाल्यार क्रिस्म जाल्या उपरांत म्हणजे 6 वाजता उपरांत सिमितेर उक्ती आसतली. निमणें डेकोरेशन कोणाचें उरलां जाल्यार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù sogni amka mejoy. Deva minbas, deva karga. Gesù sogni amka mejoy. Gesù
सोगी आमकां विचोय